नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। काँग्रेसीत आसतनाय प्रताप सिंग राणेचो श्रीपाद नायकाक तेको, मंत्री विश्वजीत राणेचो गौप्यस्फोट। आपणे भाजपाचीच न्ही जाल्यार संघाची आपणायल्या विचारधारा म्हणटा विश्वजीत। भाजपा सरकार कामगार विरोधी कायदे फाट्यार मारून भाजपा कडल्यान कामगारांची छळणूक, काँग्रेसीचो आरोप। QR कोड बदलून अनवळखी चोरांनी फोणेच्या 2 दुकानदारांक घाली टोपी, हजारांनी रुपया लुटले। फोणे पुलिशेन कागाळ नोंद, फुडलो तपास सुरू। तापमान वाडिल्ल्यान नुस्तें उत्पादनाचेर जातलो परिणाम, हवामान बदलाक लागून मॉन्सूनूय येतलो बेगीन, सांगता वैज्ञानिक आनी हवामान अभ्यासक MR रमेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी AP ग्लोबलचे संस्थापक अभिजीत पवार हांची नवी दिल्लीत भेट। सामाजीक, विकासात्मक, राजकीय, आध्यात्मिक विशयाचेर रंगली चर्चा। कोविशिल्ड वासिनाचो मनशाच्या शरीराचेर जावये वायट परिणाम, अस्ट्राझेनेका कंपनीन UKच्या न्यायालयात दिली गवाय। आता पळयात खबरो विस्तारांत। काँग्रेसीत आसतनाय आपलो बापूय प्रताप सिंग राणेन सदांच श्रीपाद नायकाक तेको दिल्लो। मंत्री विश्वजीत राणेचो गौप्यस्फोट। आपलो बापूय आनी श्रीपाद नायकाचे वेगळेच संबंध आशिल्ले। आपणे फकत भाजपाच न्ही जाल्यार संघाची विचारधारा आपणायल्या, म्हणून मंत्री विश्वजीत राणेचे प्रतिपादन। बुधवारा पणजे भाजपाच्या कार्यालयात मंत्री विश्वजीत राणेची पत्रकार परिषद जाली। ह्या वेळार उलयतना विश्वजीतान सांगले की आपलो बापूय प्रताप सिंग राणेचो काँग्रेसीत आसतना श्रीपाद नायकाक तेको आशिल्लो। विश्वजीत म्हणटा ताणेन फकत भाजपाचीच न्हय तर संघाची विचारधारा आपणायल्या। माझे वडिलांनी जे कितें विकास गोंयांत करपाक जाय आशिल्लें त्यांनी केलें। तो एक काळ आशिल्लो 1980 to 1990 आनी तेंच्या टायमान प्रताप सिंग राणेन विकास केल्लो। काँग्रेस पार्टीचेर मागीर तो आयिल्लो काँग्रेस काँग्रेस इंदिरा काँग्रेस। आनी एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की तेणी जो विकास केला तेजो छाप आहा। दुसरी गोष्ट आयचे दिसा काल बी हांव जेन्ना घरा कडेन गेला तेणी सांगलें आपूण काँग्रेसीन आसतना बी आपूण श्रीपाद नायकाक तेको दिल्लो आसा। आयज पब्लिकली तुमी छापा प्रताप सिंग राणेचो आयज पर्यंत तेजो आयज परत एकदा तेणी काल म्हाका सांगलें तेजो पूर्णपणे पाठिंबो श्रीपाद नायकाक आसा। तो काँग्रेसीन आसतना बी तेजे बरेपण वेगळे तरेचे आशिल्ले श्रीपाद कडेन, म्हणून श्रीपाद इतल्या वर्सां आमच्या सत्तरींतल्यान कंटिन्यूअस लीड घेत आसा। आनी हे फावट रेकॉर्ड लीड म्हणटा ते गोंय राज्यात इतिहासीक लीड म्हणटा ते 70चे घेतली। प्रताप सिंग राणेचे आमी जेन्ना उलयता हांगा भारतीय जनता पार्टीचो प्रेस कॉन्फरन्स घेता, तुजे म्हाका विचारूंक सोदता तुका हांवें सांगलें प्रताप सिंग राणेचो काळ आशिल्लो जेन्ना लोकांनी अक्षरशः कोणाक भायर उडोवंक जाय उडोवन तांकां मुख्यमंत्री केल्ले, आनी त्या बरोबर ते मुख्यमंत्री आसतना आयज तेंचे वेगळे तरेचे संबंध देशाचे नेतृत्व कडेन बी आसा आनी जे विकास केले ते आसा। एकूच करेक्शन करता तुम्ही की काँग्रेसीन असताना प्रताप सिंग राणे आणि श्रीपाद नायक हांकां सपोर्ट केल्लो। तुझा प्रश्न खबर म्हाका खबर तो प्रश्न विचारू नका। एकूच करेक्शन आणि तुम्ही जितेंद्र देशमुख खातीर सांगले हांवें तुका सांगलें म्हाका खबर आहा प्रश्न तूं विचारपाचो। एक लक्षांत घेवंक जाय हांव मनांतल्यान भारतीय जनता पार्टीची आयडियोलॉजी अडॉप्ट केला। ज्या दिसा हांवें देशाचे प्रधानमंत्रीक शब्द दिल्लो त्या काँग्रेस कांय ना तकली हांव BJP संघाचे जे कितें काम करपाक जाय ते बी तुमकां सांगता पब्लिकली। संघाचे कितें काम करपाक जाय, भारतीय जनता पार्टीचे कितें काम करपाक जाय हांव मनांतल्यान काम करता। पूर्णपणे आयडियोलॉजी हांवें अडॉप्ट केल्ली आसा। तुका खबर आहा तूं म्हाज्या मतदारसंघांतल्यान तुका खबर आहा हांव कसो काम करता। आयज राम मंदिर आसूं कितेंय आसूं, क्रिस्तांव भाव आसूं, हिंदू भाव आसूं, मुस्लीम भाव आसूं, प्रत्येक गोष्टीक हांव तेंको दिता। लक्षांत घ्या म्हाजे गेले 8 वर्सां आनी आयज देशाचे प्रधानमंत्री आनी आमचे गृहमंत्री यांचे जे कितें विचारधारा आसा आयज ते विचारधारा घेवन आनी संघाचे कितें विचारधारा घेवन ते विचारधारा घेवन लोकां मदीं वचपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा। आनी आमी वेगळ्या तरेन आमी आमचे विचार मांडटा लोकां कडेन, म्हणजे आमकां सगळे लोक आमकां जाय, सगळ्या लोकांक घेवन हय। जेन्ना 24 येता कार्डिनला कडेन हांव वचून बेश्टें तांकां विश करपाचो दर वर्सा आनी देशाचे प्रधानमंत्रीच्या ऑफिसांतल्यान म्हाका मेसेज येता की आपले विशीस ताका कन्वे कर आनी मागीर हांव ट्वीट करता ते बेश्टें तूं प्रधानमंत्रीच्या नांवार ट्वीट करूं शकना हे तुमी लक्षांत घेवंक जाय। म्हणजे लक्ष तेंचें कितलें मायन्युटली आसता। थेट कॉन्टॅक्ट आहा गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार।
भाजपा सरकार कामगार विरोधी असा. केंद्रात सत्तेत आयले तेन्नाच्यान भाजपान कामगार विरोधी भूमिका घेतल्या. कामगार कायदे फाटीर मारून भाजपा सरकारान कामगारांची सामकीच छळणूक केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कौठणकारान केल्या. कामगार दिसाच्या फाटभुंयेर काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन भाजपाचेर फोग काढलो. नरेंद्र मोदी जेन्नाच्यान सत्तेर आयलो 2014 ते आतापर्यंत कंटिन्युअसली फक्त तो डेलिबरेटली जे लेबर लॉज जे आसा, जे कामगार कायदे आसा ते कशे डायल्यूट करप हे दिशेन तांचे सरकार बीजेपीचे आनी मोदीचे फुडें सरता. आनी हे लेबर लॉज जे आसा, हे लेबर लॉज लेबर्स आनी कामगार जे आसा तांचे हित राखपा खातीर जे भरपूर स्ट्रगल करून लेबर युनियन्स, ट्रेड युनियन्स आनी भरपूर संघर्ष करून सरकारा बरोबर भिडून जे भरपूर डिस्कशन आनी डेलिबरेशनांचे जे लेबर लॉज इतले वर्साचे डेव्हलप जाल्या आनी हांगा पर्यंत पावल्या, ते लास्ट 10 वर्सां मोदी सरकार सिस्टमॅटिकली डायल्यूट करपाचो प्रयत्न केला. आनी जो अमेंडमेंट हाडले लेबर लॉजान टायम टू टायम, ते अमेंडमेंट स्पेसिफिकली एक अजाप दिसता. ते म्हळ्यार ते अमेंडमेंट आसूंक जाय आसले की लेबरांचो इंट्रस्ट भितर आनी कसो प्रोटेक्ट जातलो, आनी कशे लेबरांचे आनी कामगारांचे हित जपपाक मेळटले. पण हे अमेंडमेंट सगळे आसले जे इंडस्ट्रियलिस्ट आनी बिझनस लॉबी जी आसली, जे लोकां कडेन लेबर काम करता, म्हळ्यार ही ओनरांचो प्रोटेक्शना खातीर हे लेबर लॉज अमेंड करपाचे प्रयत्न जाले. मोदीन म्हाका दिसता 2014 जेन्ना पंतप्रधानाचे तो रेसीन आयलो आनी पयले इलेक्शनाक गेलो तेन्नाच्यान ताणें सदांच आपल्याक स्वताक मजदूर का बेटा म्हणून एड्रेस केलो. पण जशी जशी ताची कारकिर्द आमी पयली ती आमकां कळ्ळें की हो मजदूर का बेटा न्हय, पण हो क्रोनी कॅपिटलिस्ट, जे व्हडले पुंजीपती, व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट, व्हडले बिझनसमॅन असले, हो तांचो नोकर कसो काम करपाक लागलो. कित्याक हो लेबराचे हित जपता आसतना आमकां खंय दिसूंक ना. आनी दोनूय टर्मांनी आमी ताचे पळयलें की ताणें लेबर लॉज जे आसा ते डायल्यूट करपाचो प्रयत्न खंय तरी केला. आनी आज जर चुकून ही गजाल घडपाची ना, कित्याक देशाचे जनतेक आज मोदी आनी बीजेपी कितें हे कळून चुकलां आनी ते एक्सपोजूय जाले. पण दर चुकून जर मोदी परत सत्तेर येता आनी बीजेपी सत्तेर येता जाल्यार म्हाका दिसता ताचे फुडें वचून ते डायल्यूट करपाचे लेबर लॉज सोडूनच दी, ते बॉन्डेड लेबर सिस्टम म्हणटा तो परत हाडटले. QR कोड बदलून फोंड्याच्या 2 दुकान धन्यांक लुटिल्ल्याचो धक्कोदायक प्रकार उक्ताडार आयला. ह्या प्रकरणा वयल्यान फोंड्या पुलिशेन 2 दुकान मालकांनी अनवळख्या आड कागाळ दाखल केल्या. पैशांचे बेगीन आणि कॅशलेस स्वरूपात रूपांतर जावचे हे खातीर देशात QR कोड पद्दतीन पेमेंटाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. गोंयच्या कितल्याशाच दुकान धन्यांक ह्या पद्दतीचो फायदो जाला. मात फोंड्याच्या 2 दुकान धन्यांक ह्या QR कोडाक लागून एक वेगळोच अनुभव आयला. दुकान धन्यांनी आपल्या दुकानाच्या भायर लायले QR कोड अनवळख्यांनी बदलून त्या जाग्यार आपले QR कोड लायले आणि गिरायका कडल्यान आयिल्ले पयशे आपल्या खात्यात जमा करपाचो प्रकार घडोवन हाडलो. हाका लागून त्या दुकानदारांक हजारांनी रुपयांचो फटको बसला. ह्या प्रकरणा विशीं दुकान धन्यांनी अनवळख्या आड फोंड्या पुलीस स्टेशनात कागाळ केली. मात लुटिल्ले पयशे रिकवर जावपाक कठीण म्हूण पुलिसांनी सांगले. तेन्ना सगळ्या दुकान धन्यांनी QR कोड लायतना स्पीकरूय लावचो अशें आवाहन पुलिशेन केला. सध्या मी असा फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर थंय काल 2 कंप्लेनी रजिस्टर जाल्या ज्यो QR कोड संदर्भात आसा. सध्या डिजिटल इंडिया ह्या सदरा खाला नरेंद्र मोदी सरकारान सगळो व्यवहार कॅशलेस करपाची पद्दत आपणायल्या. हातूंत प्रत्येक दुकानदारान म्हणजे फोंडेच्या बहुतांश दुकानदारान थंय हांगा आपल्या दुकाना भायर QR कोड बसयला, ताचेर कॅशलेस व्यवहार जाता. QR कोड स्कॅन केल्या उपरांत पयशे धाडप जाता आनी ते कन्सर्न दुकानदाराक पावता. पूण सध्या फोंड्या अशे थोडे महाभाग तयार जाल्या जेणी दुकाना भायर लायिल्लो QR कोड परस्पर बदलून त्या जाग्यार आपलो QR कोड लायला आनी जे मनी पयशे थंय ट्रान्सफर जातात ते परस्पर त्या भामट्यांच्याच अकाउंटाचेर ट्रान्सफर जाता. हेचेर पुलिसांचें म्हणणें की हे जे भामटे जे आसा, हे जे QR कोड स्कॅन करपी आसा, परस्पर पयशे लुटपी आसा, तेंचे सगळे अकाउंट हे फेक आसता. म्हणजे जेन्ना तुमच्या अकाउंटा वयले पयशे ट्रान्सफर जाले दुसऱ्या अकाउंटाचेर गेले, तेचो सोद घेय मेरेन ते पयशे भलत्याच आनी एका अकाउंटाचेर ट्रान्सफर जाल्ले आसता थंयच्यान दुसऱ्या अकाउंटाचेर. अशें करता करता ते पयशे तुमचे परत रिकवर जावप भयंकर कठीण अशें पुलिसांचें म्हणणें आसा. फोंड्या सध्या 2 तक्रारी दाखल जाल्या. गोंयभर अशे खुबशे प्रकार घडलेले आसत. अजूनही
फोंड्या एरियेन अशे प्रकार घडले आसतले, पूण कांय लोक भंया खातीर जावं पुलिसांची आनी भानगड नाका अशा खातीर तक्रार करपाक येवना, जेचे वरवीं ह्या भामट्यांच्या आनीकूच फावलां आसत। सो फोंड्या पुलिसांनी लोकांक आवाहन केलां की प्रत्येकान आपल्या दुकाना भायर जो QR कोड लायता त्याच्या वांगडा ती सावंड सिस्टम बसोवची, सो जेणे कोणें पेमेंट केला तेज्या बद्दल तुमकां म्हायती मेळटली। फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर हांव शेखर नायक। गोंयांत सध्या गरमेचो हुलोप जाणवपाक लागला, तशेंच हीट वेव्ह येवपा सारकी परिस्थिती आसा। गोंयांत जावपी ह्या हवामान बदलाचेर आदले NIOचे वैज्ञानीक आनी हवामान अभ्यासक MR रमेश कुमार हांणी हुस्को उक्तायला। सध्या गोंयांत तापमानाच्या प्रमाणात बरीच वाड जाल्या। गरमी सोसून नजो जाल्ल्यान लोकांची पावलां सध्या सॉफ्ट ड्रिंक आनी लिंबू सोडा कडेन वळपाक लागल्यात। मात ह्यान फुडें आनीकूय गरमी वाडून हीट वेव्ह येवपाची शक्यताय आसा। तशेंच अरबी दर्यांतूय तापमानाचें प्रमाण सद्याक वाडपाक लागिल्ल्यान नुस्तें उत्पादनाचेर ताचो भरपूर प्रमाणात परिणाम जातलो म्हूण आदले NIOचे वैज्ञानीक आनी हवामान अभ्यासक MR रमेश कुमारान हुस्को उक्तायला। 2014 to 2023 was one of the warmest decade of the century. 2023 was actually the warmest year of the whole century. 2024 January, February, March, each month has been warming and has been one of the warmest of the several decades or several years. So things have been actually changing from bad to worse. And most of the places in Goa, we have actually like heat wave like conditions. So, which is also I would say, is a bad story. So far, we have not got any heat waves. And unfortunately, Goa didn't receive much of the pre-monsoon showers, which is supposed to receive in either in the months of March and April. No doubt, the maximum pre-monsoon showers come in the month of May. So all these actually make I should say, a bad story as far as the meteorology is concerned, as well as the air sea interaction and the ocean. All this. And the minimum temperature in Goa is rising, it seems. Very true, very true. So it looks as if there's, in fact, Nita had actually reported it's almost 28 degrees Celsius. Can you think actually a minimum temperature of 28? This actually had happened. So I would say there is the range has substantially decreased between the minimum and this particular year. The temperature has actually increased from the middle of February itself. Okay. In fact, we call December, January, February is actually the winter months, or January, February we call as winter months. Even the temperature has started increasing from the middle of February, which is actually very ominous, or I should say a dangerous trend, which is a bad thing actually for the state of Goa. पोरू वर्साच्या तुळेंत अंदू वर्सा मॉन्सून गोंयांत बेगीन दाखल जावपाची शक्यताय आसा। मे म्हयन्यांत मॉन्सून पूर्व पावस पडल्या उपरांत गोंयकारांक गरमे पासून मातशी थकाय मेळटली म्हूण आदले NIOचे वैज्ञानीक आनी हवामान अभ्यासक MR रमेश कुमाराचें म्हणणें। I am hoping that the maximum rainfall of the pre-monsoon showers come in the month of May. So we should have actually a couple of rains actually in the month of May. And this year we are going to have a La Nina condition. So I would say we will actually have actually good monsoon over the state of Goa in the months of actually July and August. And maybe monsoon may come towards the end of May or maybe early. So we may have an early onset of monsoon this year, hopefully. And Goa will have plentiful amount of rainfall, especially in the months of actually July and August. That's the peak monsoon months. And Goa should not have much of a problem. And the month of May, we should be all right. Because with a couple of pre-monsoon showers, that will bring the temperatures down. गोमंतक TV खातीर सिनियर रिपोर्टर नीरज नाईक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि AP ग्लोबलचे संस्थापक अध्यक्ष तसेच सकाळ माध्यम समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभिजित पवार हांची नवी दिल्लीत भेट जाली। लोकसभा निवडणुकीच्या फाटभुंयेर जाल्ल्या भेटींत सामाजिक विकासात्मक राजकीय आध्यात्मिक अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर ह्या वेळार चर्चा जाली। मजगती सगळ्या देशवासियांक आर्थिक विकासाची गॅरंटी ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्या। पळोवया ह्या चर्चेतले मुखेल मुद्दे। सकाळ माध्यम समूहाचे संचालक आणि AP ग्लोबलचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजित पवार हांची देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे वांगडा नवी दिल्लीत खासा बसका आणि चर्चा झाली। लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर जाल्ले ह्या दोगांचे भेटेत सामाजिक विकासात्मक राजकीय आणि आध्यात्मिक अशा साबार विशयांचेर उलोवप जाले। हातूंतले कांय महत्वाचे मुद्दे आसात ते अशे। लोकसभा वेंचणुकेचे 2 पावणे जाल्यात। तुमच्या नदरेंतल्यान भाजपाची कामगिरी कशी जाल्या अशें तुमकां दिसता? मतदानांतल्यान लोकांनी कितें संदेश दिला आसतलो?
पहिले दोनूय पावणे एनडीए खातीर अभूतपूर्व थारल्यात। देशातली जनता आनी खास करून तरणाटे, बायलां आनी शेतकारांनी तांकां देशांत फकत विकास विकास आनी विकासूच जाय हाचे स्पष्ट संकेत दिल्यात। इंडिया आघाडीची वोट बँक पॉलिटिक्स, भ्रष्टाचार आनी अस्थिरता ही तत्वां जनतेक अजिबात मान्य नात। जे सरकार आपल्या कल्याणा खातीर काम करतले, नेतृत्वाबद्दल संभ्रम ना आनी जे नेतृत्वान आपली क्षमता सिद्ध करून दाखयल्या अशें सरकार जनतेक जाय। अंदूचे वेंचणुकेंत वारसो कर हो शब्द गाजता, हाचेर तुमची कितें भुमिका आसा? ही सामकी धोकादायक येवजण आसा आनी देशाच्या विकासाची गती हाका लागून थांबपाक शकता। विरोधाभासाची गजाल म्हळ्यार जो पक्षूच वारसो हक्क प्रमाण एका पिढी कडल्यान दुसरे पिढी कडेन आयला तांकांच सामान्य जनतेच्या कश्टाची मिळकत आनी पयसो हडप करपाचो आसा। गरिबांनी बचत केल्ल्या पैशाचेर ते डल्लो मारतले। शेतकऱ्यांची जमीन, बायलांचे भांगर तशेंच भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर सांठयिल्लो पयसोय फारायतले। ईव्हीएम मतदान पद्धतीचेर सुप्रीम कोर्टान शिक्कामोर्तब केला। ह्या ईव्हीएमा वेल्यान विरोधकांच्या आरोपांचेर तुमचे कितें मत? सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाक लागून देशाची लोकशाय घटमूट जाल्या। ईव्हीएम मतदानाचेर टिका करून विरोधकांनी लोकशायेचेर प्रश्नचिन्ह उप्राशिल्ले। सुप्रीम कोर्टान हे सगळे आरोप कुशीक दवरल्यात। विरोधी पक्षांक खबर आसा की तांकां देशाची जनता कौल दिवची ना आनी म्हणूनच ते ईव्हीएमाक नांवां दवरताले। आदी हेच इंडिया आघाडीचे लोक मतदान केंद्र ताब्यात घेताले, मतपेट्यो चोरून व्हरताले। हे माध्यमांतल्यान एससी, एसटी, ओबीसी आनी बायलांचो आवाज दामून दवरताले। योग्य मार्गान आमचे आड लढून जैतिवंत थारपाचे सामर्थ्य तांचे मदीं ना। आता एक संवेदनशील विषय तो म्हळ्यार दहशतवाद। भाजप सत्तेर आयले सावन दहशतवादी हल्ल्यांत मोठी घट जाली आनी आता तांचो मागमूसूय ना। हाचे श्रेय तुम्ही कोणाक दितले? 2014 जेन्ना हांवें सगळ्यांत पयली वेंचणूक लढयल्ली तेन्ना देशांत भयाचें वातावरण आशिल्लें। देशातले प्रत्येक मोठ्या शारात दहशतवादाचे घावे आशिल्ले। मागीर ते दिल्ली आसूं, गुवाहाटी आसूं, मुंबय आसूं वा पुणे। मुंबय सारख्या शाराचेर दहशतवाद्यांनी कितलेशेच फावट हल्ले केल्ले। एके वटेन देशाक दहशतवादाचो उबग आयिल्लो आसतना दुसरे वटेन देशाचे फुडारी जे दहशतवाद्यांक मरण आयला तांचे बद्दल दुखा काडटाले। आमी हो दृष्टिकोन बदललो। दहशतवादा आड पुरायपणान कठोर पावलो उबारपा खातीर आमी सुरक्षा यंत्रणांक मेकळीक आनी अधिकार दिल्यात। दहशतवाद विरोधी कायद्यांक घटमूट करून आनी वेगवेगळ्या केंद्रीय संस्थांनी राज्यांचे सुरक्षा फाट्यामदी समन्वय निर्माण करून दहशतवादा आड झिरो टॉलरन्स धोरण आपणायला। आता आमच्या दुस्मनांक कळना की मोदी घरान घुसून मारता। सुरक्षीत भारत आसत जाल्यारूच विकसीत भारत करपाक शकतले। सद्याक देशात सगळीकडेन कालो हिसपा भायर वाडला। एके वटेन सगळे जाण हैराण जाल्ले आसतना तुम्ही मात देशभर सभांचो धडाको लायला। ते भायर तुम्ही रॅली काडटात। ही उर्जा आनी शक्ती तुमकां येता खंयच्यान? ही उर्जा आनी शक्ती म्हाज्या प्रयत्नांक लागून वा येसाक लागून मेळटा अशें म्हाका अजिबात दिसना। जेन्ना हांव म्हज्यो सभा आनी रॅलींचो आंकडो पळयता तेन्ना म्हाका ह्या देवान दिल्ल्या आशिर्वादाक लागून शक्य जालें अशी म्हजी भावना आसा। म्हाका अशे तरेची शक्ती दिवन लोकांची सेवा करपाचें माध्यम थारायले बद्दल हांव देवाचे आभार मानतां। कोरोना दुयेंसा आड वापरिल्ल्या कोविशिल्ड वासिनाचो मनशाच्या शरीराचेर वायट परिणाम जावं येता अशी गवाय हे वासीन तयार करपी अस्ट्राझेनेका कंपनीन यूकेच्या न्यायालयात दिल्या। कोविशिल्ड वाशिनाविशीं अस्ट्राझेनेका कंपनीन पयलेच फावट असो धक्कोदायक दावो केल्ल्यान पुराय संवसारात आरती परती चर्चा सुरू जाल्या। महत्वाची गजाल म्हळ्यार भारतात अस्ट्राझेनेका कंपनीन ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आनी सिरम इन्स्टिट्यूटा वांगडा मेळून कोविशिल्ड वाशीन तयार केल्ले। ते उपरांत भारतासयत जगभरातल्या लोकांक ते दिल्ले। ह्या वासिनाक लागून मनशाच्या शरीराचेर वायट परिणाम जावं येता असो दावो ब्रिटनातल्या जेमी स्कॉट नावाच्या व्यक्तीन केल्लो। तशेंच ताणें अस्ट्राझेनेका कंपनी आड थंयच्या न्यायालयात याचिकाय दाखल केल्ली। याचिकेक जाप दितना कोविशिल्ड वाशिनाक लागून थ्रोम्बोसायटोपेनिया सिंड्रोमाची लक्षणां दिसून येतात, जाका लागून शरीरात रक्ताच्यो गाठी तयार जावन काळजाचो आताक येवं येता अशी गवाय कंपनीन दिल्ली। हे दुष्परिणाम उण्या प्रमाणात दिसू शकतात अशेंय कंपनीन म्हणिल्ले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। रमाकांत खलप कायदो मंत्री आशिल्लो, देखून संविधानाचेर जाल्ल्या टिकेचेर ताणें उलोवपाक जाय आशिल्लें। संविधानाचेर उलोवपाचें सोडून तो नाका जाल्ले आरोप करीत सुटला म्हणून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानवडेची रमाकांत खलपाचेर टिका। रिणा तुवें दिल्ली जाल्यार ताची वसुली तुवेंच करपाक जाय अशें तानवडेचें म्हणणें। रमाकांत खलप कायदे मंत्री आसलो, ताका तरी विचार पडपाक जाय आसलो की बाबा तेणेन आपल्या त्या कॅन्डिडेटान कितें उलयलें, तेणें बाबा तुवें उलयलें तें बरोबर न्हू अशें तरी म्हणलें तरी म्हणून आमी
तो म्हापसा अर्बनचे खबरी उलयता ते करत म्हापसा अर्बनचे हे केले कोणे तू चेअरमॅन आशिल्लो तुका लोन सँक्शनीचो अधिकार तुका आशिल्लो आणि त्यामुळे तू सगळ्यांक नाका तांकां लोनां दितलो आनी ते रिकवरी जायना म्हणून सरकारान मदत करचे मनोहर पर्रीकराचेर तू नाकाल्ले आरोप करता. म्हाका एक सांगपाक कितें आयलो तो तू EDCच्यान तेन्ना हांव चेअरमॅन आशिल्लो म्हणजे तो कित्याक घेवप हांवें डायरेक्ट विचारलें ताका तुवें जेन्ना लोनां दिल्लीं लोकांक तेन्ना तुवें म्हाका विचारून दिल्ली तुवें लोन जर दिवपाची जर तुका अधिकार आसत जाल्यार रिकवरी करपाचो अधिकार तुवें करूंक जाय. आनी एक मोठी सभा ही आमी म्हापशां हांगासर करपाची आसा आनी ताका लागून तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक अपील करता की मोठ्या संख्येन तांच्यांनी अमित भाई शाहजीच्या जी मिटींग पब्लीक रॅली जातली त्या रॅलीक सगळ्यांनी उपस्थित रावचे. फोंडेच्या शापूर वाठारांत 2 दुचाकी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातांत 42 वर्साच्या जलाम तिगडी ह्या तरणाट्याक गंभीर दुखापत जावन ताचो पांय फ्रॅक्चर जाला. ताका उपचारा खातीर बांबोळे हॉस्पिटलांत भरती केला तर दुसऱ्या दुचाकी चालकाक पांयाक दुखापत जाल्ल्यान फोंड्या पुलिशेन ताचेर उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार करून ताका ताब्यात घेतला. आमी तेवटेन हांव असले हेवटेन तो एक्सिडेंट जालो. कितें जालें नक्की अशी ती तेणें मोटरसायकल घेवन येतालो कामाक मामा म्हजो आनी हेंच्यांनी हेवटेच्यान वयता आसले स्प्लेंडर घेवन दोग जाण टायट आसले ते. मामा खंयच्यान येतालो? मामा घरांतल्यान कामाक वयतालो सो तो हेवटेच्यान येवपा टायमार तेंच्यांनी मारला ताका. एक्सिडेंट जावन तेंच्यांनी ताका पोवना तेंच्यांनी ताका उडोवन फुडें वचून रावला. KTC वयता काम्या झाडाचो थंय गॅरेज आसा थंय वचून रावला. सो हांव तांकां विचारपाक गेलो हांगा तेजे ऑलरेडी फ्रेंड्स आसले म्हजे मामाले एम्बुलन्सा आपयले तेंच्यांनी. सो हांव तेन्ना थंय वचून हांव तांकां विचारता थंय आसा तेंच्यांनी दोगांनी म्हाका झगडी केली मारपीट केली शर्ट बीट पिल्लो म्हजो. तू कोण म्हजे म्हणून म्हजे वांगडा झगडी केली परतून. तुजो शर्ट बीट पिल्लो म्हाका मारले इवन म्हाजी गाडी उडयली गाडीनी. आमी उपजिल्ला हॉस्पिटलाच्या फोंड्या हॉस्पिटलाच्या भायर आसा जे जाग्यार आतां एक फोंडा शापुरा हांगा एक अपघात जालो 2 दुचाकी मदीं आनी तो एकटो भुरगो रॉंग सायडीच्यान वयतालो तेणी व्हेली आनी ते गाडी ते शापुराचो जे भुरग्याक मारली अशी हे थळावे सांगता. जेन्ना ताका मार लागलो तेच्या पांयाक मार लागला आनी ताका शापुराक उपजिल्ला हॉस्पिटलांत हाडलो आनी ताका थंयच्यान आदीक उपचारा खातीर बांबोळी धाडला. आनी जो विरुद्ध दिशेन वचोन ताका मारलेलो तोय भुरगो हांगा आसा तो फूल आल्कोहोलीक आसा. तेणी हांगा जेन्ना हॉस्पिटलांत हांगा आयिल्लो तेन्ना सिस्टरीक नर्सीक डॉक्टराक हांकां तेणी गाळी मारलेली आसा उपचार चालू आसतना. हो भुरगो जावन आसा प्रतापनगराचो उसगांव तीस आनी आतां तेजी आल्कोहोलीक टेस्ट ही सद्या चालू आसा. फोंडा पुलिसांनी ताका ताब्यात घेतले आसा आनी उपचार करून तेजेय पांय मातशी जखम जाल्ली आसा. ते जखमेची तेणी उपचार करून तेजे आतां आल्कोहोलीक टेस्ट हो चालू आसा कित्याक तेणी डॉक्टराक सुद्दां तेणी गाळी मारलेली आसा. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर एकनाथ खेडेकर. म्हापशां शेल्पे वाठारांत आशिल्लें झरीचें उदक कोयराक लागून प्रदुशीत जाला. कितलेशेच दीस जाले हो कोयर तसोच पडून आसा. गोरवां आनी सुणी हो कोयर विस्कटावन उडयतात ताका लागून तो सगळे कडेन पातळा. लोक ह्या उदकाचो पिवपा खातीर वापर करतात तेन्ना म्हापशे पालिकेन ह्या प्रकारा कडेन लक्ष दिवन कोयर उखलचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. जर पळय व्हांवता पळय आमचे पयलींचे लोक 30 वर्सां पयलींचे पयलीं म्हणजे 50 वर्सां म्हटल्यार जाता त्या टायमार हे लोक हांगा येवन न्हाताले आनी आयज तूं ही परिस्थिती पळयल्यार हांगा इतकी हें दिसता की सारकें पळोवंक सारकें ना पळय. हांगा लोक कितें करता तें इंजेक्शनाचें कितें पळय तें सिलींग आसा कितें आसता तें सोडटा. बॉटली हे पळय बियरीची बॉटली पळय हांगा कितें घाण कचरा जाला पळय सायडीन पळय कशें कितें जालां हांगा सगळें धटी कशें जाल्लेलें आहा. म्हणजे हांगा अशी एक आमची एक बरी
एक शेळप्या गांवांत आमची ही एक बरी एक हें कशी आसली झर ही झर ही पळोवपा सारकें ना. आजी हे MLA आमचे आनी कोण आहा ते कांय हांगा लक्ष काय घालिना, कॉन्सुलर लक्ष घालिना. हे वॉर्डान हे पळोवंक जाय वॉर्ड नंबर 2 कळ्ळें. हे शेळपें म्हणटात हांगा कुमारवाड हांगा म्हणटा तें. आनी हांगा एक टायम एक घर नासलेलें, एक 2-3 घरां अशीं आसलेलीं आनी बाकी सगळे आतां ह्यो बिल्डिंगे येयले आनी कितें येयलें खूब कितें कितें जालां. बट कितें हांगा सुदारणी ना. हांगा हो जे वॉर्डाचो कॉन्सुलर आसा हेणी हांगा लक्ष घालूंक जाय आनी हांगा पळोवंक जाय हें कितें हें घाण आतां. आमी आसा म्हापसा शेळपे दुलेर हांगासर आनी शेळपे हांगासर पारंपारीक आदल्या काळांतली एक झर आसा आनी तेकाच कनेक्टेड एक व्हाळ आसा. ही जेन्ना व्हाळ आमी पळोवपाक येयले तेन्ना हांगासर हो जो व्हाळ आसा तो एका पॉल्युटेड कंडिशनान दिसण्याक येयली. हांगासर गार्बेज जास्त प्रमाणात असल्या कारणान हे जे उदीक आसा ते पॉल्यूट जाल्ले आसा. अशे प्रश्न पडटा की हांगासर जो गार्बेज आसा तो खूब दिसाचो आसा. हांगासर गार्बेज कलेक्शन आसा ते जायना का कितें असो प्रश्न पडटा. हांगासरले जे स्ट्रीट डॉग्स आसात ते हे गार्बेज खावन हांगासर मरण पावल्ले दिसण्याक येता. जे वाड्यात 50 घरां आसात तेंच्या घरांनी ज्यो बांयो आसात ते बांयो ह्या उदकाक लागून पिड्यार जाल्ल्यो अशें स्थानिकांची कंप्लेन आसा. हांगासर कन्सर्न जी ऑथॉरिटीज आसा हेल्थ डिपार्टमेंट तशेंच म्युनिसिपालिटीन हांगासर येवन पळोवणी करपाची गरज आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.